10 ऑगस्टाक 186 पंचायतींची वेंचणूक जाता. खुबश्या सुवातेंचेर गांवांनी आपले राजकीय वजन राखूंक रिजर्व सुवातेर बायलांक उबी केल्यात. खुबशे कडेन बायलां रावल्यात. ती वेंचून आयल्या उपरांत खंय गांवांनी कडेक सरचे. पंदरवड्यान जाता ते मिटिंगेक वचून बायलेच्या वतीन आपूण आपली तिच्या वतीन भुमिका मांडप किंवा भिंती दाराच्या भायरसून सांगप हे टाळचें. आज सगळ्या क्षेत्रांत म्हणजे शैक्षणीक क्षेत्रांत हांवें 5वी पळयता, 6वेंत पळयता, 7वेंत घे, 10वेंत घे, 12वेंत घे, ग्रॅज्युएशनाक घे, सगळे कडेन जर चलयो पयल्यो आसात जाल्यार मागीर राजकारणांतूच घोवान कित्याक डिक्टेट करूंक जाय काय म्हणटा. त्यामुळे पुरुषान त्या महिलेच्या हिताच्या दृष्टीन, तिच्या सन्मानाच्या दृष्टीन पुरुषांनी डॉमिनेशन करचें न्हय. जे रिजर्वेशन आसा त्या रिजर्वेशनाचेर ती महिला जर निवडून येता आसा, निवडून हाडपाक मदत करा तुमी. पूण निवडून आयल्या नंतर नाक खूब सब जें आसा हे पुरुषांनी बंद करणे, आमच्या भावांनी बंद करप आसा. कारण सगळी क्षेत्रां ती बऱ्या पद्दतीन शाईन जातात. सगळ्या क्षेत्रांनी पुरुषां बरोबर ती स्पर्धेक आसात. काकणभर शैक्षणीक क्षेत्रांत तर ती जास्त फुडें आसात. अशा वेळार पंचायतीक किंवा राजकारणांत बायलेक धडे घालपाचो जो प्रयत्न काही जाण करतात तो कृपा करून करचो न्हय. खुबशे बेकार भुरगे खंय रोजगाराचे साधन म्हूण पंचायतीचे वेंचणुकेंत देंवल्यात. हांव एकदां मुख्यमंत्री म्हणून विधानसभेत उलयता आसतना हांवें उल्लेख केल्लो की म्हाका जर म्हज्या गांवांत घर बांदूंक जाय जाल्यार स्थानीक पंचायतीन लायसन्स दिवचें पडटा. म्हणजे पंच, सरपंच हांव मुख्यमंत्री म्हणून कितें करूं शकना थंय. म्हणजे इतली पावरफूल ही स्थान आसा, ती तितलेच जबाबदारेन वापरूंक जाय अशें म्हाका दिसता. ना हांव येतलो आनी 4 बेकायदेशीर घरांक बोगस नंबर दितलो, ही भुमिका आसची न्हय. काही जाण हांवें पळयलां, एक तरूण हांवें पळयला जो अरे तूं कित्याक रावलो काय विचारलें जाल्यार तो म्हणटा ना म्हाका नोकरी ना म्हणून रावलो हांव, म्हाका नोकरी ना न्ही. म्हणजे ह्या दृश्टीन पंचायती कडेन पळोवचें न्ही. नोकरी ना म्हणजे हे उत्पन्नाचें साधन. कृपा करून ह्या दृश्टीन ही दृश्टी आनी ही भुमिका कोणें घेवची न्हय. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडे आनी मकबूल वाघमणी.